भाजपान कशा तरेन करप्शन केलां ते उघड करपा खातीर लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आयची पत्रकार परिशद आसा. आमी करप्शन भरपूर विशय आसा करप्शनाचेर, म्हणून आज आमी थोडक्यान एक दोन विशय हांगा मांडले. कित्याक आमकां एक खबर आसा की पयलीं एक पाब्लो एस्कोबार म्हणून आशिल्लो, तो एक व्हडलो ड्रग पेडलर, आनी ताणें ड्रग्साचे आसा पळय ते एक ऑर्गनायझेशन करून ड्रग्साचो बिझनस वाडयलो. आनी म्हणून ताणें तें करप्शन ताणें ते ऑर्गनायज ड्रग्स पेडलिंग अशें तर केल्लें. ताजे उपरांत दाऊद इब्राहिम, तेन्ना क्रायम्स खूब जाताले, पूण दाऊद इब्राहिम व्हडलो कसो जालो तर ताणें ऑर्गनायज क्रायम म्हणून एक प्रकार हाडलो. आनी गोंयान भाजपा सरकारान ऑर्गनायज करप्शन चालू केलां. कारण पयलीं बरेचदा करप्शन जातालें खूब कडेन, भाजपाच्या लोकांनी भारतभर करप्शन केल्लें आसा, पुणून गोंयान आनी ऑर्गनायज करप्शन म्हणून एक प्रकार चालू केल्लो आसा. कित्याक आमी जर पळयत जाल्यार वेगवेगळे ते कला अकादमी आसूं आनी नॅशनल गेम्स आसूं किंवा आनी बरेचशे विशय आसा, हातून सारके ऑर्गनायज पद्दतीन करप्शन गोंयान चालू आसा. आनी हे पयलो जो आमचो गव्हर्नर आशिल्लो सत्यपाल मलीक, हाणें सुद्दां ताचेर कमेंट केल्ले आसा. हाणें सुद्दां सांगिल्लें आसा की गोंयान हे अवाढव्य अशें करप्शन चलता आनी त्या खातीर करप्शनाचो जो मुद्दो आसा तो लोकां मेरेन पावपा खातीर लोकांक खबरूय आसा. म्हणून इलेक्शन टायमार कितें जाता, खुबशे जे लोक आसता ते शॉर्ट मेमरी आशिल्ल्या कारणान आनी ते आपल्या कामांनी व्यस्त आसता, म्हणून आमकां तांकां थोडी गजाली याद करून दिवच्यो पडटा. आनी ताज्या खातीर हे आयचे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. हांगा म्हजे बरोबर प्रेस कॉन्फरन्साक आसा इंडिया टीमेचे स्पोक्सपर्सन आनी काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन बाय मनीषा उजगांवकर, आनी इंडिया गटाचे स्पोक्सपर्सन आनी आम आदमी पार्टीचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी बाब राजेश साळगांवकर, राजेश कलंगुटकर. हांव मागता बाब राजेश कलंगुटकर हाजे कडेन की फुडले जे आसा ते ताणें म्हायती दिवची. जशें म्हटलें आमचे शिवसेना प्रमुख नितेश कामत हांच्यांनी की गोंयान फाटल्या कांय वर्सां पासून जे पद्दतीन करप्शन चल्लेलें आसा आनी ऑर्गनायज करप्शन, एक बरो शब्द यूज केलो की ऑर्गनायज करप्शन, आनी हे ऑर्गनायज करप्शन इतके पद्धतशीर चल्लेलें आसा की प्रत्येक सरकारांतलो मंत्री आसूं किंवा पदाधिकारी आसूं, प्रत्येक दिसा हांव घरा कडेन कितके व्हरतलो हेची तयारी चालू आसता. आनी तेंच्या मदीं एक कॉम्पिटिशन आसता की म्हाका आयज घरा कडेन कितके व्हरपाक मेळटले. आनी अशा ह्या पद्दतीन जो गोंयचो यूथ आसा, गोंयची जनता आसा, ती ह्या करप्शनान इतकी परिस्थिती वायट जाल्ली आसा गोंयच्या लोकांची की आयज प्रत्येक गोंयकार, प्रत्येक गोंयांतलो युवक भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक प्रश्न विचारूंक लागलेले आसा. मातशें जर फाटल्या वर्सा जर आमी वचून पळयले जाल्यार नॅशनल गेम्स गोंयांत जाल्यो. नॅशनल गेम्स खरें म्हटल्यार गोंया खातीर एक भूषण आसलेलें. गोंयांत एक बरें नांव नॅशनल लेवलाचेर जावचें, एक बरें गेम्स ऑर्गनायज केले अशें नांव जावचें एक बरो चान्स आसलेलो. पूण सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की नॅशनल गेम्सांनी जे करप्शन, ज्या लेवलाचेर करप्शन जालें, ज्या पद्दतीन करप्शन जालें, जे जे लोक भितर इन्वॉल्व जाले करप्शन करपाक लागून, हे खरे पद्दतीचें प्रॉपरली ऑर्गनायज करप्शन आसलेलें. आमकां खबर आसा की 2020 एक मॅस्कॉट पब्लिश जालो, बुलबुल रेग्युलर. थंयसर 68.44 lakhs, it was a big amount. 68,44,000 रुपीज हे फक्त मॅस्कॉट लॉन्च करपाक लागून पयशे मोडले गेले. 68,44,000 फक्त टू लॉन्च. यू कॅन जस्ट इमॅजिन टू लॉन्च वन मॅस्कॉट. तेच्या उपरांत 2023 मोगा, आमकां खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो, मोगा येवपाचें आसा, मोगा येवपाचें आसा, आनी शेवटाक मोगा येयलें. थंय 2.8 crores of rupees were spent, a big amount.
जस्ट टू लॉन्च अ मस्कॉट अशी परिस्थिती. आणि पळयल्या तर सगळे बाकीचे जर इव्हेंट मॅनेजमेंट त्या वेळाच्या पयल्या नॅशनल गेम्साचे एक ल्हान एक वाडे ल्हान शॉवर पडलो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि तितून जे ग्राउंड्स डेव्हलप केले किंवा जे टेंट्स घातले तेंची परिस्थिती कितें जाली. जे जेवणां त्या वेळार करताली, ज्या जाग्यार जेवणां करताली ते आपल्या एथलीट्सांक दिवपाक लागून किंवा जे टिमीन इन्वॉल्व आपले व्हॉलंटियर्स तांकां दिवपाक लागून तेची परिस्थिती कितें जाली. म्हणजे कशा परिस्थितीन हे सगळे ऑर्गनायज केल्ले, कशा लेवलाचेर हे सगळे मॅनेजमेंट केल्ले ते सगळ्या गोंयकारांक दिसले, पूर्ण भारतभर दिसले. म्हणजे कशें मिसमॅनेजमेंट करपाचें हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा कडून शिकपाचें. आणि जे ऍडव्हर्टिजमेंट त्या वेळार केले, नॅशनल गेम्साचे ऍडव्हर्टिजमेंट करच्या पेक्षा आपल्या लिडरांचे ऍडव्हर्टिजमेंट देशभर कशें जातले हेचेर जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलें गेलें. तेजेर ऑलमोस्ट एक गुजरात कंपनी आसलेली तांकां 6 कोटी फक्त आणि 10 कोटी म्हणलें गेल्यार फक्त ऍडव्हर्टिजमेंटाक. अशी परिस्थिती नॅशनल गेम्स म्हटल्यार एक बिग स्कॅम करून दवरलो. गोंया खातीर एक लज्जेचो प्रश्न आसलो. अशी ही परिस्थिती निर्माण करून दवरली. आयज गोंयचे युवक त्या वेळार जे थंयसर व्हॉलंटियर्स म्हणून काम करताले त्या युवकांक त्यांचे जे पेमेंट आसलो अजून पर्यंत दिल्लो गेलो ना. थोड्यांक कितें तरी थोड्या दिसा पुरते वगी रावात अशें म्हणून थोडेशे ऍडजस्टमेंट करून दिला, पूण तांकां फूल पेमेंट अजून पर्यंत दिल्ले गेले ना. जो व्हॉलंटियर्स आसलेले ते त्याच बरोबर जे कोचीस आसलेले तांकां अजून एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स दिले गेले ना. प्लेयर्सांक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स दिले गेले ना. आणि हे सगळे जे जाले त्या सगळे जाता आसतना जे पद्धतीन मिसमॅनेजमेंट जालें. आणि शेवटाक असो प्रश्न येयलो की हितूनसून आमचे जे प्लेयर्स एथलीट्स आसले गोंयचे तांकां फायदो कितें जालो नॅशनल गेम्स गोंयांत घडोवन. तांकां कितें मेळ्ळें हे सगळ्यासून. जास्त कशें आसता जेन्ना इतर स्टेटींनी नॅशनल गेम्स घडयतात एक थोडेशे क्रोड्स थंयसर एक परमनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक लागून यूज केले वयता. आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडें कितकीशीं वर्सां ते स्टेटीक किंवा त्या स्टेटीच्या एथलेटिक्सांक यूज करूंक मेळटा. गोंयांत आमी नॅशनल गेम्स घेतल्यो, कितके इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाले, कितके कोटींनी पयशे भरले गेले. खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल गेमीच्या नांवान खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्लें आमकां दिसलां. सगळे पयशे अशे मोडले. तितून ते टेंट्स घातले वेर लॅक्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड. ते टेंट्स काडले, ते टेंट्स घेऊन गेले. पूण परमनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल गेम्स जाले म्हणून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन उरलें फुडल्या वर्सांक लागून, आमच्या एथलेटिक्सांक यूज करपाक लागून, आमच्या प्लेयर्सांक यूज करपाक लागून. अशें एक तरी गोंयांत घडलां दाखया, खंयच घडलें ना. सो अशा पयशांचे मिसयूज, पयशांचे मिसमॅनेजमेंट, करप्शन नॅशनल गेमीच्या नावान केले गेले. आणि हेचो फायदो गोंयकारांक किंवा गोंयच्या लोकांक किंवा गोंयच्या प्लेयरांक 1% सुद्धा जालो ना, इल्लो सुद्धा जालो ना. फायदो शेवटाक स्टेटीक जावपाक जाय आसलो. फायदो शेवटाक गोंयचे टॅलंट्स डेव्हलप करपाक जावपाक जाय आसलो. खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावपाक जाय आसलें, पूण ते अजिबात जालेच ना. फक्त कोण तरी भायले कॉन्ट्रॅक्टर, कोण तरी जेंकां टेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स दिल्ले किंवा इतर टेम्पररी इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक दिल्ले, फक्त तांकां फायदो जालो. गोंयच्या कोणाकूच फायदो जालो ना. इवन मदींच्यो ज्यो टॅक्सी तो बोवाळ जालो टॅक्सीकारांचो की ज्यो टॅक्सीज किंवा ज्यो व्हेकल्स आसलेल्यो त्यो व्हेकल्स सुद्धा गोंयच्या लोकांक दिले गेले ना. कारण जे जर भितरल्यो गोश्टी जर कळ्यो जर भायल्या लोकां पर्यंत पावतले म्हणून ते सुद्धा भायरसून हायर केले गेले. अशी परिस्थिती जी गेली ते जो आयज गोंयचो युवक, गोंयचो यूथ, गोंयचो एथलीट, गोंयची प्रत्येक जनता सरकारा कडेन जाप मागता. आणि हांव सरकाराक विचारता की हेजे एक्सप्लेनेशन तुम्ही लोकांक दिवपाक जाय. प्रत्येक गोंयकाराचो तो हक्क आसा. कारण जो पयसो तुम्ही नॅशनल गेम्सांक मोडलो तो लोकांचो पयसो, जनतेचो पयसो, रेव्हेन्यूचो जनते कडसून कलेक्ट केल्लो तो पयसो, आणि तो पयसो मिसयूज केल्लो आसा. आणि ताका लागून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हेजेर उत्तर दिवचे पडटले. धन्यवाद. सो आता बाब साळगांवकारान सांगिल्लें आसा तशें, कलंगूटकारान सांगिल्लें आसा तशें की गोंयचे जे प्लेयर्स आसा तांकां कोणाकूच अजूनय
एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिल्ले ना तांकां एक स्टेप मोडली म्हणजे सावत्र भाव आसता तशी ट्रीटमेंट हांगा दिल्ली म्हणून आमी मागता की सरकारान जाता तितल्या बेगीन हांचे एक्चुअली दिवपाची गरज आशिल्ली म्हणून ते कांयच सरकारान केल्ले ना अशा प्रकारचे जे गोंयचे भुरगे आसा तांचो अपमान आनी प्लेयर्सांचो अपमान हो सरकारान केल्लो आसा भाजपा सरकारान आनी हांव डिमांड करता की जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटान जे कोचीस आसा आनी प्लेयर्स आसा तांचे जे मानधन आसा आनी तांकां जे म्हणजे जे व्हॉलंटियर्स आसा तांचे मानधन आनी कोचीस आनी प्लेयर्सांचे जे सर्टिफिकेट दिवपाचे शिल्लक आसा ते दिवचे आनी कितें प्रश्न आसा तुमचे जाल्यार करप्शन आसा पळय करप्शन म्हणटात तुमी गोंयांत आसा तुमच्या गोंयांतूच आसा काय बाकी स्टेटींनी करप्शन आसा करप्शन सगळे कडेन आसा करप्शन ज्या ज्या कडेन भाजपाचें सरकार आसा त्या सगळ्या जाग्यांचेर भाजपान करप्शन केल्लें आसा आनी जांचेर ताणें आरोप सुद्दां केल्ले करप्शनाचे काँग्रेसची सरकार आसा थंय ना करप्शन काँग्रेस आसा थंय करप्शन तुम्ही आता म्हणतात फाटले तेंपार अजित पवार म्हणले अशोक चव्हाण म्हणले प्रफुल्ल पटेल म्हणले व्हडली व्हडली नामां पयली जेन्ना ते दुसरे पार्टेन आसना ह्या बीजेपी सरकारान आरोप केलो तांचे व्हडले व्हडले घोटाळे जाले आज ते भितर येतले वॉशिंग मशिनान वतकर क्लीन जाता म्हणटकर ते दुसऱ्या पार्टेन आसतना चोर आसता फटींग आसता एक्झाम्पल गोंयचेच घेयात न्ही आता तुम्ही सकाळी पळयला आसतले की प्रेस घेतलो कोणे घेतलो दिगंबर कामतीन प्रेस घेतलो आणि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचे विर्यटन अशें उलयले ताणें उलयले आमी कितें म्हणटा तुमकां जे पळय डिफेक्टर आसा आनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पांयान मसलून तुमी गेले तुमकां कोणे रायट दिलो तुम्ही फटींग हे पार्टेच्यान वता आसतना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणटा तशें चिडून गेले एफिडेविट घेवन गेले तुम्ही सगळे सोडा तुम्ही देवाक सुद्दां फटयलो हांव कॅन्डिडेट आशिल्लें म्हज्या मुखार हो महालक्ष्मीचो नाल्ल महालक्ष्मी म्हणजे आमच्या हिंदू धर्मान विष्णू पत्नी आमी तिचें नांव घेवपाक अशें भिता हो नाल्ल म्हज्या मुखार हो दिगंबर कामत घेवन आयलो शपथ घे म्हणून आनी आमी तेन्ना हो सर न्ही आमचो बापूय कसो आमी भिले हात दवरपाक कित्याक काय म्हणल्यार देवाचेर हात दवरप म्हणल्यार आमकां पटनाशिल्लें ना सांगता हांव करप्ट म्हणटा न्ही हे दिगंबर कामतीचेर मायनिंग काँग्रेस सरकार आसतना जो आरोप केल्ले हांव विचारता 2012 जी परिवर्तन यात्रा आयली हांव उलयतां 2012 जी परिवर्तन यात्रा आयली आयडीसी घोटाळो मायन्स डिपार्टमेंट घोटाळो व्हेंटिलेटर हाली घोटाळो हे जे घोटाळो आशिल्लो मेन म्हणजे मायनिंग डिपार्टमेंट घोटाळो हांगा जर बीजेपी सरकार घेता आनी वॉशिंग मशिनान घालून क्लीन करता घोटाळे आता उरतले खंयचे म्हणजे काँग्रेसीन आधीच घोटाळे करून मोकळी झाली ना पण हांव कितें म्हणटा काँग्रेसीन आसतना जर आरोप करता आज दिगंबर कामत तुमच्या बरोबर आसा न्ही दाखयात न्ही सांगात न्ही तो क्लीन म्हणून सांगात न्ही तशें न्ही म्हाका सांगपाक तो कितें म्हणटा सेबी सरकार आसा थंय घोटाळे आहा काँग्रेसीचे सरकार आहा मागीर काढात न्ही तुम्ही घोटाळे म्हणून काडटात भितर व्हरतात वॉशिंग मशिनान काडटात म्हणजे तुम्ही घोटाळे काडटात ते फक्त तांकां वॉशिंग मशिनान घालपाक काडटा अशें जालें ना तुम्ही घोटाळे इन्क्वायरी करपाक ना तांकां पनिश करपाक काडना तुम्ही घोटाळ्याची नांवां काडटात ते फक्त तांकां ब्लॅकमेल करून भितर व्हरपाक आता आमी पळयला सकाळी दिगंबर कामतीन हांव म्हणटा तूं एक सिनियर लिडर सीएम आशिल्लो तूं ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो आमच्या सारको स्पोक्स पर्सन कसो बसून तूं आज हे करता म्हणजे ताजे स्पोक्स पर्सन जालो तूं आज हांव सांगता हांव आतां कित्याक करता आमकां सगळ्यांक फुडें आतां हे लोकसभेचे इलेक्शन नवरे केल्या बाशिंगां बांदल्या तो 70चो बाबा आसा तो 35,000ची लीड दिता म्हणटा हो म्हणटा सावथाक आपूण 35,000ची लीड दिता हांचे सगळे जमीन पांयाकडली गेल्या दोन्ही नॉर्थाक आनी सावथाक पांयाकडली जमीन गेली तांची आतां कलापाचेर आरोप करून जालो आतां विर्यटो कडेन फाटल्यान लागले ते हांव लोकांक इतलेंच सांगता प्रत्येक खेपे लोक म्हणटा काँग्रेसीक मत मारप म्हणजे डिफेक्शन जाता आज लोकांच्या हातान आसा हे डिफेक्टर जे आसा हांकां घर बसोवपाचे आणि जर लोकांनी हांकां घर बसयले लायफान डिफेक्शन म्हणटा ते गोंयांत जावचे ना
पार्टेक ब्लेम करू नका. हांव दिगंबर कामतीच्याच भाशेन सांगता. आम्ही जेन्ना कॅन्डिडेट आशिल्ली तेन्ना आमी दिगंबर कामती कडेन वताली. सर गेल्ले कडेन आमकां लोक विचारता की काँग्रेसीक मत. हांव एक सांगता, आवय बापूय चोर जाल्यार भुरगो चोर जाल्यार आवय बापूय काय दोश दिवपाचो ना. आवय बापूय व्हडलो करता ताका हे करता आनी भुरगो चोर. हे हांव आतां दिगंबर कामतीक सांगपाक सोदता. तुम्ही गेले डिफेक्शन जाले म्हणून आमची काँग्रेस पार्टी बदनाम जावना. आम्ही आसा आज आमचे कडेन एल्टना सारको, कार्लुसा सारको आणि युरी सारको जे मनीस आसा जे पार्टी वयर काडटले. आणि हांव लोकांक सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आज आमचो साथी आपल्याक हे आरोप करता, हे फक्त लोकांचे डायवर्ट करपाक सोदता. हे पळय प्रत्येक डिपार्टमेंटान घोटाळे जाल्या हे डायवर्ट करपाक सगळे हे करता. राजेश बाब, तुम्ही स्वतः प्रोफेसर आसा आणि तुम्ही खूप फावटी कॉन्स्टिट्यूशनचे उलयता. विर्याद बाबाच्या स्टेटमेंटार तुम्ही कशें पळयता? कशें आसा खबर आसा की प्रत्येकाक संविधानान कांय हक्क दिल्ले आसात आनी म्हाका दिसना जे विर्याटून जे उलयलां कळ्ळें न्ही, ते खंय तरी कॉन्स्टिट्यूशनाच्या विरोधान आसा. कळ्ळें? कांय रायट्स दिल्ले आसा, कांय फंडामेंटल रायट्स कॉन्स्टिट्यूशनान दिल्ले आसा, तेज्या प्रमाणे ताणें उलयल्लें आसा. आतां कशें आसा की जेन्ना विरोध हो आसता तेन्ना विरोधान खंय तरी कितें तरी लिंक करप आनी ते हायक करप हें आसताच आनी ते केल्याच वयता. आनी आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा जी आपले दिगंबर कामतान घेतलेली आसा, ते क्लियरली कळटा की प्रश्न कसो जाला की सावथ गोवान कॅप्टन विर्याटो एक बरो क्लीन मनीस, सरळ उलोवपी, ताणें कितकेशेच एक्टिविजमान भाग घेतलेलो आसा आनी ताका सावथ गोवाचे लोक बऱ्यापैकी वळखता एक बरो मनीस म्हणून. तर कशें आसा, कितें तरी चिखलफेक करपाक जाय, कितें तरी उलोवपाक जाय हेच्या विरोधान, कारण कांयच उलोवपा सारकें ना. म्हणून कितें तरी खंय तरी लिंक करप आनी कितें तरी विशय काडप आनी ते हायप करपाचो प्रयत्न करप हें जातलेंच. राजकारण म्हणना पूण हें जातलेंच. पूण म्हाका दिसता दिगंबर कामता पेक्षा कॅप्टन विर्याटो हो कॉन्स्टिट्यूशनाक मान दिवपी म्हाका दिसता कितकोसोच व्हडलो मनीस आसतलो. कारण त्या मनशान मिलिटरीन काम केल्लें आसा, एक आदर आसा ताका कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल, एक भारतीय म्हणून आदर आसा ताका आनी ते तेणी करून दाखयल्लें आसा. तो मनीस असो ह्या पद्दतीचो राजकारणी न्ही, दिगंबर कामती सारको राजकारणी न्ही. तो असो राजकारणी आसा तो कारण गरज आसा म्हणून राजकारणान येयल्लो मनीस आसा. कारण जे पद्दतीचे भ्रष्ट राजकारण चल्लेलें आसा गोंयांत किंवा गोंया भायर सुद्दां पूर्ण भारतांत, ते क्लीन जावचे म्हणून हे राजकारणी जाल्ले आसा. सो हेंकां म्हाका दिसता दिगंबर कामत किंवा दिगंबर कामत बरोबर जे कोण बसलेले तेच्या पेक्षा कितक्याशाच पटींनी कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल आदर आसा. आनी दिगंबर कामत सारक्या मनशान ताका सांगपाची गरज ना की कॉन्स्टिट्यूशनाक आदर करपाक जाय म्हणून. सो हें जें कितें आसा तें राजकीय आसा आनी मुद्दामून कांयच मेळना पूण कितें तरी खंय तरी हाडून तेंकोवपाचो हो प्रयत्न आसा. कंप्लेंट फायल केली I don't think. कारण कशें आसा की इलेक्शन कमिशन ऑल्सो शुड बी इम्पार्शल पर्सन. आनी तांकां म्हाका दिसता की अशा गोश्टींनी खंय तरी कोणाक अडकोवपाचें हें जर आयज इलेक्शन कमिशन करपाक लागलो जाल्यार वाय देर शुड बी डेमोक्रेसी इन द कंट्री. इतक्या लेवलाचेर वचपाक जर कंप्लेनी फायल करून जर एक्शन घेवपाक जाय आसलें जाल्यार भारतांत अशे कितल्योश्योच गोश्टी घडल्या थंय इलेक्शन कमिशनान केन्ना एक्शन घेतली ना. आनी ह्या गोश्टीचेर इलेक्शन कमिशन जर एक्शन घेता आसत आनी जर नॉमिनेशन कॅन्सल करपाक इतक्या पर्यंत वयता आसत हेच्या पेक्षा दुर्दैव आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान आनी कितें आसचें ना. सॉरी, आर्टिकल 370 सर तुमचं कितें? आर्टिकल 370 चो कसो आसा विशय की तुम्ही जर हे काढून पळयलें जाल्यार तितूनच मेन्शन केल्लें आसा दिस अमेंडमेंट्स आर डन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370. म्हणजे 370 आर्टिकल हे कॉन्फिडन्सान घेवन इन कन्सिडरेशन ऑफ दॅट अमेंडमेंट्स केल्ले आसा. सो आर्टिकल 370 टू सम एक्सटेंट इट इज नॉट टोटली वॅनिश फ्रॉम द कंट्री. इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अजून आसा ते. सो तितून सुद्दां ते अमेंडमेंट्स केल्ली आसात. इन फ्युचर आनीकूय अमेंडमेंट्स करचे पडटले to completely take it out from the country as per the constitution. So changes झाल्या त्याबद्दल काय दुमत ना, पण त्याच बरोबर आणि खूपशे काम करपाचे आसा. हांव म्हणटा की जे आर्टिकल 370 म्हणच्यापेक्षा बरेचशे आर्टिकलां जी अननोइंगली कॉन्स्टिट्यूशनान बदल केल्लो आसा आनी विच इज व्हेरी हार्मफूल फॉर द कंट्री. तेजेर आमकां विचार करपाचो गरज आसा. कारण आर्टिकल 370 बदलले म्हणून देश बदलचो ना.
बरेचशे आपले म्हणतात विचारधारा बदलची पडटली, आमकां आमची मानसिकता बदलची पडटली. जे आयज मणिपुरान कितें जालां, आय विल आस्क क्वेश्चन थ्रू ऑल टू द कंट्रीज पीपल that article 370 important का मणिपुरान जे कितें जालें तें इम्पॉर्टंट. कारण कशें ह्या गोष्टी की आमी कशा बऱ्याचशा वेळार ज्यो गोष्टी आमकां मोठ्या प्रमाणात ताजो ऍडव्हर्टिजमेंट करून दिले वयता तेजेर आमी जास्त कॉन्सन्ट्रेट करता. मणिपूर खंय कोणें दाखयलें केन्ना? मणिपुरान ज्यो ज्यो गोष्टी जाल्यो अक्षरशः कत्तल गेले बायलांची. एक देशान दोन संविधान अशें तुमकां जाय अशें तुमचें नक्की आसचें न्हू, नक्की आसचें न्हू. मागीर एकूच कॉन्स्टिट्यूशन आसचें. पण आर्टिकल 370 was given them a different constitution. So तेजेर तुमचो सपोर्ट आसा अशें म्हणटा? नक्की ना, ऑफकोर्स ना, कोणीच म्हणूंक ना आर्टिकल 370 चे सपोर्ट आसा म्हणून ना. आर्टिकल 370 हांवेन कितें म्हटलां की कॅप्टन विर्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो की लायक काश्मीराक कसो आर्टिकल 370 आसलो तसोच गोंयाकूय आसचो आशिल्लो आणि गोवा फुडें आमकां कोणी विचारूच ना असो म्हणटा तो. तेजेर तुमचें कितें? आणि काल जे विरियटेन जे स्टेटमेंट केले ते म्हणाले की भारतान 26 जानेवारी 1915 कॉन्स्टिट्यूशन हे केले, अमेंडमेंट केले पण आमच्या लादले गेले. सो काँग्रेसीनं ते कॉन्स्टिट्यूशन हाडलेले न्ही. So, आणि दुसरी गोष्ट ते कॉन्स्टिट्यूशन हाडले ते बाबासाहेब आंबेडकर. सो तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकर काँग्रेस पक्ष यांचो एका तरेन हे करता. कशें आसा खबर आसा, जर चड उलोवचें पडलें जाल्यार भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें 1947 गोंय लिबरेट जालें 1961 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लिमेंट केलें गेलें. सो दॅट टायम गोवा वॉज नॉट लिबरेटेड एट ऑल. कळ्ळें तुका न्ही? गोवा हो पोर्चुगीजा कडेन आसलो आनी 450 वर्सां पोर्चुगीजा कडेन आसलो. कळ्ळें? सो गोवाचे जे बाकीचे जे सगळे ट्रेडिशनली आनी बाकीचे सगळे जर गोष्टीचो विचार केलो गेलो आनी बाकीच्या भारताचो जर विचार केलो हितून डिफरन्स आसलेले, त्या वेळारू आसलेले. सो तेज्या म्हणटा की त्या वेळाचे भाजप सरकार असले काय भाजपान लादलेले ते तुमच्या काँग्रेसनेच हाडलेले न्ही. त्यावेळेचे काँग्रेस आणि आता तुम्ही जे कॉन्स्टिट्यूशन हाडतात, जे कॉन्स्टिट्यूशन आता जे चालू आसा त्यांच्यावर तुमचो विश्वास ना. नक्की आसा. सो विरियटेनचे स्टेटमेंट राईट आसा. डोंट कन्फ्यूज द थिंग्स, डोंट कन्फ्यूज. तेणें कितें म्हटलां की आमकां स्वातंत्र्य उपरांत मेळ्ळें, बाकीच्या भारताक पयलीं मेळ्ळें. कॉन्स्टिट्यूशन 1915 इम्प्लिमेंट जालें. कळ्ळें? आनी तेच्या नंतर 11 वर्सांनी आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. म्हणजे गोवा कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून गोवा स्पेशल कितें तरी अमेंडमेंट त्या वेळार टेकिंग इनटू कन्सिडरेशन ट्रेडिशन ऑफ गोवा, टेकिंग इनटू कन्सिडर अदर थिंग्स ऑफ गोवा शुड हॅव बीन डन. हेजो अर्थ असो न्ही की कॉन्स्टिट्यूशनच मानिना, हेजो अर्थ असो जायना. पण ते कॉन्स्टिट्यूशन काँग्रेसीनच हाडलेले न्ही तेन्ना ते तूं ना मानना. कोण म्हणटा, ना कोण म्हणटा. ताणें पयलीं म्हणजे कॅप्टन विर्योटन अशें खंयच म्हणूंक ना की आपण कॉन्स्टिट्यूशन मानिना आमी म्हणून. जाणा बीजेपी सरकार आसा ते एडिट करपाक आणि आपले शब्द घालपाक माहीर आसा. तेन्ना ताजेर शब्द आणि फुडें येतले. तांकां विरियोटाचेर कांयच उलोवपाक ना म्हणटकीर तांणी हो एक मुद्दो घेतलो आणि तोच घासत रावतले. अशे खूब मुद्दे इलेक्शन पर्यंत येतले. म्हापसा अर्बन काडून नॉर्थाक जाली, आतां सावथाक विरियोटाचें कांय नाशिल्लें. तेन्ना हाजेर आमी आज उलोवपाक प्रेस घेवना. तुमकां हें आशिल्लें पळय जे करप्शन ते मुद्दे मिडिया घेता. कित्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटान करप्शन जाल्लें आसा. आज लोकांकडे ते दाखोवपाक आयल्यात आमी. ती करप्शनाचो मुद्दो काढलो तुम्ही आणि नॅशनल गेम्स आणि कलाकारांचो उल्लेख केला. त्यातून गोविंद गावडेक टार्गेट करपाचें आसा की आमी सरकाराक सांगले जो पळय सरकाराचो जो मंत्री सरकाराचो आसा, घटक आसा पळय ते दोनूच उल्लेख सांगा. ना सगळे जे सरकाराचे घटक आसा ते सगळे कारणीभूत आसा. कारण करप्शन हे एकाच डिपार्टमेंटान जालो ना, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी करप्शनाच आसा. सरकार भाजपाचो आसा. भाजपाच्या सरकारच्या सगळे डिपार्ट आमी एक एक काढला, कालूय काढला. तशेंच जे पण करप्शन जाल्ला हे सरकारान दाखयले ते आमी सांगता. फाल्यां मंत्री चेंज जातलो, मे बी लोकसभा जातलो, दुसरो मिनिस्टर जातलो. आमकां मिनिस्टराचे न्ही, आमी हे सरकाराच्या त्या खात्यांनी करप्शन जाला हे लोकां मुखार हाडला. देव बरें करूं. ओके जितेश बाब, लास्टली आयज बीजेपीन कंप्लेंट फायल केला इलेक्शन कमिशना कडेन की ह्या जे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट केला विर्यातून तेच्या खातीर तेचे कॅन्डिडेचर उडोवचे म्हणून, बाद करचे म्हणून कितें ना तशें आतां बाब हाणें म्हणजे कलीग आसा ताणी सांगिल्लें आसा की जे इलेक्शन कमिशन आसा ते अनबायस आसूंक जाय. आणि ह्या स्टेटमेंटाचेर जर तशी भुमिका घेत अशें आमकां दिसना. कारण आमी परत एकदा सांगता, पूर्ण स्टेटमेंट जर पळयत जाल्यार बाब कॅप्टन विर्योटो हाणें कॉन्स्टिट्यूशना अगेन्स्ट काय उलोवंक ना. ताणें कॉन्स्टिट्यूशनाक काय म्हणूंक ना. ताणें एक भुमिका मांडिल्ली की स्पेशल स्टेटसा सारको स्टेटस गोंयाक जाय आशिल्लो म्हणून. पूण तरी आसतना बीजेपीचें कितें आसा,
कॅरेक्टर असॅसिनेशन करप हे तांचे पयलीं पासून चलिल्लें आसा. तांणी महात्मा गांधीचे कॅरेक्टर असॅसिनेशन केला, पंडित नेहरूचे कॅरेक्टर असॅसिनेशन करपाचो प्रयत्न केला. महात्मा गांधीचो कॅरेक्टर असॅसिनेशन करत करत प्रधानमंत्री जालो नरेंद्र मोदी तांचो. ओके, आणि आज ताका महात्मा गांधी समोर नतमस्तक जावचो पडटा. हाचो अर्थ कितें की थोड्याशा लोकांक तो फटोवंक शकता, जगाक तो फटोवंक शकना. आता तांचे कोण कोण होते, दिगंबर कामत, संकल्प बामणकार आणि बाकीचे खुबशे जाण प्रेस कॉन्फरन्सा घेता हाजेर. अरे हाणी पयलीं कॉन्स्टिट्यूशन मानला, हाणी कॉन्स्टिट्यूशनाची फकाणां केल्ली आसा. हे जे डिफेक्टर आसा तांणी कॉन्स्टिट्यूशनाची अक्षरशः फकाणां केल्ली आसा. आणि हांकां नैतीक जबाबदारी तरी आसा उलोवपाची आज कॉन्स्टिट्यूशनाचेर. कॉन्स्टिट्यूशन हाडले ते आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेसीन हाडले. कॅप्टन विरियोटचे आज हे एक खंयचे तांचे कशें आसा ते मिस इंटरप्रेट करप आणि ताजोच गाजावाजा करप. बाकीचे तर काय ना, कारण आता म्हणला तशें की बाब कॅप्टन विरियोटो हो इतलो बरो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन दिला म्हणून तांकां खंय तरी दुखला भाजपाक. आणि तांकां खबर आसा की तांचे काय जमपाचे ना, कारण आयच्या डेटीन कार्यकर्त्यांक साऊथ गोवाचे प्रश्न पडिल्लो आसा की आम्ही फक्त शेंद्री उकलप आणि बॅनरां बांदप काय म्हणून. कारण आज कॅडरांतले तांणी कॅन्डिडेट दिवंक तांकां शक्य जावना. तांकां कितें दिशिल्लें काँग्रेसी अशें कितें करतले म्हणून, पूण काँग्रेसीन कॅडर दिलो. आणि तोय बी कोण सादो कॅडर दिवना, देशाच्या आर्मीतलो कॅडर दिला, जो रिटायर्ड नेव्हल ऑफिसर. म्हणून ताका कोणे देश प्रेमाचे सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. आज जे कोण उलयता पळय बीजेपीचे तांकां सांगा हातान तांचे बंदूक दिया आणि 8 दीस वचा म्हणून बॉर्डरीर रावा. मागीर ते कॅप्टन विरियोटो घेवन सॅल्यूट मारतले. हांव चॅलेंज करता तांकां, मुद्दम वचा थंय, हांगा येवन तुमी कॅप्टनाक शिवसेनेचो स्टँड कितें तुमचो? शिवसेना हेजो स्टँड कितें की ताणें म्हटलां की गोंयाक स्पेशल स्टेटस जाय आशिल्लो. जाय आशिल्लो. तुमकां दिसता की गोंयाक गोंयाक ऑब्वियसली जाय. बाळासाहेब ठाकरेंचे जशें आशिल्ले गोंयाक स्पेशल स्टेटस जाय असो दिसता तुमकां? ना ना त्याची शब्दान घुसको नका. काश्मीरात कितें आसा पळय, काश्मीराची केस वेगळी. जे स्मॉल स्टेट्स आसा तांकां सगळ्यांक स्पेशल स्टेटस दिल्लो आसा. तुम्ही म्हणता ते माथ्यार मारले म्हटलं तांकां मान्यता. ना हांवें सांगलें न्ही, ते एक शब्द उखलप आनी ताचेर मागीर कितें तरी उलोवप. कळ्ळें? तूं फूल कितें उलयला एज अ होल पळय कितें उलयला तो. शिवसेनेचो स्टँड सांगा आमकां. शिवसेनेचो स्टँड हो की गोंयाक स्पेशल स्टेटस जाय. जितेश बाब, तशें म्हणून तुम्ही म्हणता सगळे झाले, पण तुमच्याच एका शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याने कॅप्टन विरियोटा विरोधात निवडणूक लढवते. शिवसेनेचाच एक तुमचा दक्षिण गोव्यातला उमेदवार ताका काढून सोडलेला आमी. पण तुमचा ऐकत नाही कोण गोव्यात. ताजी वकालपट्टी केल्ली आसा. पण तुमचा ऐकत नाही कोण. ऐकना अशें शेवटी न्ही. शिवसेनेचा तो उमेदवार होता. होता तो पयलीं आशिल्लो न्ही, आतां ना न्ही, ताका काडला न्ही आमी. तो तुमचा कोण आता ऐकत पळय, एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न तुका विचारता की सुरत आसा पयलीं सुरतान बीजेपीचो कॅन्डिडेट बिनविरोध निवडून आयला आणि थंय काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जो आसा तो गायब जाला ऑलमोस्ट. हाजेर आतां तुमची ताजी बद्दल तुका कितें कळ्ळा? बाबा ताणें कितें केलें? वॉट इज द इश्यू? व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. बाबा तो खरेंच ताणें कितें तुमच्या कॅन्डिडेटान तुमचे कडेन हें केल्या काय म्हण कितें म्हणजे कळ्ळें ते पक्षा कडेन कितें गद्दारी केला ताणें? कारण तो गायब जाला अक्षरशः आणि ताका लागून आतां बिनविरोध निवडून आयला आणि तो वतकीर कितें जालें ताजी हें जालें न्ही, ताजी जें आशिल्लें हें तेच डिस्क्वॉलिफाय जालें अर्ज ताजो आनी तो गायब जालो. ताजे कोण हे बी हाडले ते सगळे हे फ्रॉड म्हणून अशी बोवाळ आसा. कळ्ळें? आनी आनी जेन्ना ताणी हें जाली बाकीचे कोण आशिल्ले तेंच्यान आपले अर्ज फाटी घेतले अशें सगळें बिनविरोध निवडून आयलो. हे कितें एक्झॅक्टली जाला ते म्हाका खबर ना, हांव ताजेर कमेंट करिना. पूण जे ओवरऑल जशें हांवें प्रसार माध्यमांतल्यान वाचला आयकला ताज्या प्रमाणे जशी दडपशाही आणि तानाशाहीची देशभर चालू आसा पळय ताजोच कितें तरी शिकार खंयचो कॅन्डिडेट आसतलो. आणि म्हणून हाज्या विरोधात सगळ्यो पार्ट्यो एकवटल्या आणि आमकां ही तानाशाही नाका. हाज्या खातीर आमी हे इलेक्शनाक सध्या एमर्जन्सी इंदिरा गांधीन लायली तेन्ना सेक्युलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशनान घातलो, ऑपोजिशनान जेलीन घातलो. मागीर तानाशाही तशी जाली. ना पूण ताजेर इंदिरा गांधीन माफी मागिल्ली न्ही. म्हणून ताज्या उपरांत म्हणिल्लें ताणें आपली चूक जाली म्हणिल्ली इंदिरा गांधींनी. म्हणून हांगा कितें आसला, हांगा केन्ना भाजपाचे लोक आसा ते केन्ना सॉरी म्हणना. इंदिरा गांधींचे म्हणिल्लें न्ही, इंदिरा गांधी सांगिल्लें आपण चुकले म्हणून आपली चूक तिणें मान्य केली. मान्य केली ती.
कितें काँग्रेस चड अरे इंदिरा गांधीन स्वतः मान्य केल्ले आमी कोण सांगपी तिणें स्वतः मान्य केल्ले म्हणजे इतले व्हडले काळीज काँग्रेसीचे आशिल्ले आणि हांचे ना तशें काळी हे कितें करत सुटल्या हे केन्ना हांवें आयकूंक सुद्दां ना हांच्या तोंडांतल्यान की कोणाक बाबा आमी सॉरी म्हणटात ते सांगले न्ही महात्मा गांधीक बदनाम करपाचे षडयंत्र आनी केल्ले आसा ते व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटींतल्यान म्हणजे चारित्र्य हनन करप हे भाजपाच्या रक्तानूच आसा शिवसेनेचो स्टँड काही वर्सां पयलीं असोच आशिल्लो की आतां तुमी महात्मा गांधी ना 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 पळय शिवसेनेचो स्टँड आसा इवन आमचे बाळासाहेब ठाकरे आसा न्ही ते कितें चूक जाल्यार चूक म्हणटाले आनी बरें जर जाल्यार बरें म्हणटाले ठाकरे ते बरें असल्यार बरें म्हणटाले ते केन्ना अशें नाशिल्लें की वायट जाल्यार मनीस तो वायटूच म्हणटाले ते थोड्या गजाली तांणी बरें म्हणले आनी जेन्ना तांकां कितें चूक दिसला ते चुकूय म्हणला तातूंत कितें आसा तांणी इंदिरा गांधीक सुद्दां खूबदां चुकीचें म्हणलां आनी जेन्ना बरें काम केल्लें आसा तांणी सदांच एप्रिशिएट केलां थँक्यू तुम्ही सगळे आयिल्ल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार परत 370. ना, शिवसेनेची मागणी